बायपास बायपास आमका जाय आमका जाय आमका जाय बायपास आमका जाय आमका जाय आमका जाय बायपास आमका जाय आमका जाय बायपास आमका जाय बायपास 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 लास्ट फ्रायडे आमचे थिंगा दांड्यावळ कितें चलता तें बंद केल्लें आनी तें आमकां एश्युरन्स दिलें 2 दिसां भितर आमकां प्रेजेंटेशन दितलें म्हणून पयलीं सद्या प्रेजेंटेशन तें आमकां दिवपा जाय लोकांचे ऑब्जेक्शन आहाय तें आयकपा जाय आनी मागीर कितें एक्शन आहा तें मागीर लोक डिसायड करतलो पूण आयज पासून आयज वेनसडे जालें आयज पासून तांचो रिप्लाय येयलो ना आमकां आमच्या PWD मिनिस्टरा अपॉयंटमेंट घेता म्हण इतलें सांगलां पण केन्ना डेटूय फिक्स केलो ना सो आतां तेंगे काम चालूच आहा सो थिंगसून ते आतां दिगा बांदाको येयले आतां दिगा बांदाको वचून आतां लास्ट टायम आमकां सांगलो आमी कित्याक आमचे ना जाल्यार आमचो जो प्रेजेंटेशन दिता आमच्या लोकांक आयकनाय जाल्यार आमी आमगे स्ट्रेच आहा दांड्यावाडो टू जाकलीबान आमचो काम करपाक दिवपा ना सो आयज ते आमी ह्या दिगा बांदाको येयले काम बंद दवरपाक आनी आमकां लोकांले आयकपाक तेम जाय सो आमगे रिक्वेस्ट आहा आनी एक तेंगे फूल डिमांड पयलीं 10-15 वर्सां जालीं डिमांड आहा बायपासाची हो बायपासाची आमकां एक कलेक्टीव मिटींग जाय बायपास 3 ऑल्टरनेटीव आहली थिंगा ऑल्टरनेटीव आसोनूय पळय तेमी आतां आहा तशी ते वयलो आहा सो आमची डिमांड आहा ही काम बंद दवरपाचें आनी आमचें प्रेजेंटेशन दिवपाक जाय आनी तुमी बायपास सोदता डिमांड ओरिजिनल डिमांड बायपास आहा न्हू आतां तुमी चोयला फर्स्ट डे थिंगा एमी धाकटे एकूच मेशिनरी येयली थिंगा घराक ट्रॅक येवपाक लागली थिंगा आनी जायतीं घरां आहाय सो हेज मुखार आनी प्रॉब्लम कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो हे सगळी साजी हें जाय आमकां तेंगे रिप्लाय जाय आमकां सो लोक ते लोकांक कांय केअर नासल्या भाशेन करता मिनिस्टर येयला हिंगा आमकां चीफ मिनिस्टर पासून हिंगा येयलो सायटीर येवन चोयन गेलो कितें आहा तें चीफ मिनिस्टराक कितें मागलें मागीर गोमदाज सायडीर NOC मागून ती पासून दिली तेज फाटल्यान त्यांचो रिप्लाय कांय येना आमकां ते कितें मागताय ते दिताय पूण आमकां कांय सजेशन्स येयनाय म्हणून तें आतां आयज हें काम बंद दवरपा पडटा कितली वर्सां जालीं भरपणान बरे भाशेन आमी उलयता आसलेले सगळे ऑफिसर्सां कडेन बट आमकां सरकार आमकां केअर करना आमकां दोळ्यां दोना नदरेकूय दोना कित्याक हें करून दिना सो तेका लागून ते तर आमकां आयकनाय जाल्यार आमी खंयचें तरी एक्शन घेवचें पडलें आमच्या कडेन पंचायतीन जायत मागिल्लें तें दिनाय आमकां रिप्लाय कोनाय सो तांकां जाग्यार हाडपा जाय जाल्यार ग्रावंडार आज बरी हाडो जाल्यार आज आमी हें बंद केलां सो हें बंद केलें कित्याक तांकां कळोंक जाय लोक डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड फूड इतले ते आमकां दे हॅव टेकन फॉर अ रायट सो तेका लागून आमी सगळे येयले बंद करप पयर एक कडेन बंद केल्लें आयज दुसरे फाटींग बंद कोताय कित्याक ते आमी एश्युरन्स दिल्लें आमकां मिटींग अरेंज करता म्हूण जॉयंट मिटींग ती केली ना तेणी हें बंद करून सोल्युशन येतलें सोल्युशन येतना बट एटलिस्ट तेंकां हांगा पयर उलोवचें हाडाय न्हू तेंकां आमी ग्रावंडार आयकना जाल्यार कितें करपाचें लॉ आमी हातीन घेवपाचो लास्टा लोकांनी लॉ हातीन घेतला लोक तोंड्या पडलो सो वी हॅव टू डू समथींग इट इज द आमगेलो मेन तो नॅशनल हायवे 56 दांडेवाडो बायपास हो आतां डिमांड कोणाय लास्ट 20 वर्स मायज जावन गेली हो लोक डिमांड केले आनी आयज सरकार हे आयकना आयज सरकार तुमच्या दारी मुडायते पूण आयज हो लोक सफर जाता आयज लोक सफर जावन हे डेव्हलपमेंट कोणा जाय लोकांक लाग जाल्यार आं सो आयज हे आमकां बायपास आमगेलो हिंगा दांड्यावाडकारा सारको डिमांड आनी हांव मागोता गव्हर्मेंटा कडेन कित्याक ते सगळे म्हणटाय आमकां रिटर्न कितें जाय म्हणून सो हे रिटर्न तेणी ताबडतोब दिचें आनी एक लोकल बॉडी एज अ पंचायत आमी आज लोकां बरो आहाय आनी ह्या लोकांक आमी सपोर्ट करताय आज ना जाल्यार पंचायता वालोर येयला सो हे पंचायताची जी मागणी जे ग्रामसभा रेजोल्युशन तेच वालोर येयला हो इतले डिमांड आमी गव्हर्मेंटा मुखार हाडय तेच भाशेन नितीन गडकरी मिनिस्टरा कडेन तेकडे मागिल्लें
सो हेजे गोव्हर्मेंटान लोकशान हो जात येतलो बेगीन आमकां बायपास दिवचो हें आहा तें काम बंद दवरचें सगळें तेणी गोव्हर्मेंटान आनी आमकां हेजे तेंची रिअलायनमेंट तेणी टीक करचें तेजेर आनी आमकां एक न्याय दिवचो दांड्याळ्याक ना जाल्यार नाजाल्यार आज अंश बाराबोस लोक आहा MLA आहा आखे विलेज पंचायत आहा सो आमी तेंकोडे प्रेजेंटेशन मागयलां सो प्रेजेंटेशन ते आम दीत कोण सांगिल्लें तेणी एज पर MLA सो त्या प्रमाणे आमी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आमी आमगे सगळीं मेळोन आमी डिसायड करतली